Just imagine. वेलकम बॅक. आमच्या बरोबर आसा आयज अशें मनीस ज्यांच्याकडे नरेंद्र मोदी परस चड कुर्ताज आसा. विजय, तुझ्याकडे एक 500 परस चड कुर्ता आसतले न्हू आतांतले? आय फील येस. आय थिंक म्हणटात ते, आय थिंक म्हणटा ही मोठ्या मनशांची लक्षणां. आय थिंक आय डोंट नो एक्चुअली. म्हणजे तांकांच याद नासता तेंचे खंय खंय कितें कितें आहा तें खूब आसता न्हू, व्याप सामको. बरें विजय, स्पीकिंग अबाउट युअर स्टॉन्च दुश्मन दामू नायक, डू यू कीप एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ हिरो or hero of in any movie अशें पिक्चरान बी काम करपाची इच्छा आहा तुजी? आमी हो प्रश्न तुका फाटल्या आठवड्यांनी विचारलेलो, ह्या आठवड्यांनी विचारता, तुका पिक्चरान काम करपाची बी आसा, हौस आसा? हांव तुका क्लियर सांगता. ऑल्दो आय हॅव बीन ऑल्सो इन टू दीस टायप. हे ब्रिंगींग महिमा चौधरी, अमृता राव आणि प्रीती झांगियानी अँड अदर ब्युटिफूल हिरोइन्स फॉर युअर इलेक्शन कॅम्पेन दॅट टायम. सो नाव आता असेंब्ली इलेक्शनाचे कितें? 2017 असेंब्ली इलेक्शनाची तयारी तुवें सुरू केल्या? खंयच्या हिरोइनीक तूं आपयतलो? तुवें तयारी सुरू केल्या? हें आतां करप काय कितें ताजेर म्हाका जाल्यार देर इज नो क्लॅरिटी म्हटल्यार आनी एक विचारपाचें आसलें तुका. क्लियर आमकां मातशी क्लॅरिटी दी. तूं रेजिनाल्डाक सावथ गोंयान आनी बाबुशा खातीर तालिगांवान कित्याक वावुरलो इतलो? काँग्रेसीन तांची कॅम्पेन म्हाका आउटसोर्स. खरें न्हू तें? मन खंयी भटकले, दरवळे, दीसभर भोंवले जाल्यार सांजचे घरात कडेन येवपाक सोदता, सारकें न्हू? Just imagine. मित्रांनो, नरेंद्र भाई मोदी हांकां जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणून डिक्लेअर केलें पळय मिटिंगेक, तेन्ना तेंची ती 56 इंचीस छाती आसलेलो हो मनीस फूट फूट कर रोया. अडवाणी कांयच कळना कितें चल्लां, खरोच रडटा हो काय. बट मोदी कॅरीड एवरीथींग ग्रेशियसली आहा सामकें. मागीर मोदीन भाशण केलें तेन्ना एक कळ्ळें एक्चुअली रिजन कितें आसलें तें रडपा फाटल्यान बी. मित्रों, सांसदों और अडवाणी जी, कल रात में 2 औरतों की बातें छुप छुप के सुन रहा था. कितना खिटर पिटर करती हैं औरतें. रॉन्ग नंबर से आधे आधे घंटे बात कर सकती हैं. ऐसे कोई कर सकता है क्या? देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं, ये आप लिज्जत वालों से पूछ सकते हैं. अच्छा लगा. आज भी हिंग की खुशबू मेरे हाथों से आती है. लोकतंत्र का एक ही मंत्रा, मैं फलों का राजा और बाकी सब संतरा. अडवाणी जी ने शब्द का प्रयोग किया. मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो उस शब्द का प्रयोग ना करें. उन्होंने कहा था नरेंद्र भाई आणि हेचेर वाजपेयी जर आयज बरो हेल्दी आणि बरो एक्टिव्ह असलेलो जाल्यार कसो रिएक्ट करता आसलो वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी? जस्ट इमेजिन करता आमी. ऐसे लंबे लंबे वाले पॉज हमने भी बहुत लिए हैं. इससे भी बड़े क्रमश वाले पॉजेस हमने लिए हैं असेंबली में. हमने देखा है राम मंदिर बने ना बने मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं. कई वर्षों से अडवाणी प्रधानमंत्री बनने के लिए बड़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे, मगर कहत कबीर और सब संत माना, खेत बोए किसान चिड़िया चुग गए दाना. रघुकुल रीत सदा चली आई, ब्ला 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 समथिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला. अभी याद नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है. हजारों वर्षों से राम कथा मनुष्य जीवन की हर दिशा में, जीवन की हर दशा में संजीवनी बनने का काम करती आ रही है. लालकृष्ण अडवाणीची जेन्ना भाशण करपाची वेळ आली तेन्ना तो भाशण करपाक उबो रावलो तेन्ना ताका आपल्या भितरले ते दुखणें लिपोवंक जमलें ना. पार्टी ने पहले ही निर्णय कर लिया था कि कौन पीएम बनेगा. मुझे भी वह मान्य करना ही पड़ा. किसी ने मुझे रैंसिड पिकल कहा था. मैंने भाप लिया था मुझे बाहर फेंकने का षड्यंत्र हो रहा है. पर्रिकर और मोदी ने मिली भगत करके मुझे कोई अब रंश नहीं है.
कालखंड के प्रतिपादन के लिए स्फूर्ति स्थान से विरहित जो जिज्ञासा बनी है, उससे जो उस क्षेत्र की, उस प्रांत की, उस जनगण की मेरे मन से प्रस्तावना करता हूँ। अडवाणीन जड मनान उलयलेली जड जड हिंदी आमच्या तकले वरसून गेली. Just imagine. लोकसभा इलेक्शना उपरांत रवी नायकान आमकां आपयले मिडियाक कितें तरी सांगपाक जाय म्हणून. कितें पळोवया तरी. आयज तुमकां आपोवपाचें काम म्हणजे फॉर्मेलिटी कित्याक बेश्टी. बरें, हे प्रताप सिंग राणे. नो कॉमेंट्स, हांव तेजें कांय उलयना. अरे पण म्हजो प्रश्न तरी पूर्ण जावपाक दी मरे. प्रताप सिंग राणे म्हणटा सोमतेच नो कमेंट्स करून उडयले. बरें, बाबूश मोन्सेरात खंय एक रिजनल पार्टी काडटा, तितून तूं बी वचपी, आफयत जाल्यार तूं वचपी. पळोवया, अजून काय आमचें काय आमकां काय कांयच खबर ना, किंवा पक्षा कडेन कितें पावल जाल्यार म्हाका कांय खबर ना. बरें, आतां आमकां एक सांग, आतां फुडें 2017 तूं असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो? ना. बरें, आतां खरें खरें सांग, तुवें इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक नॉर्थ गोंयान कितले पयशे मोडले, कितले तुवें लाख मोडले? हांव हाजेर कांयच उलोवपाक तयार ना. हां, सारकें. आनी असले कोण सांगी बी ना. बेश्टोच तुका प्रश्न विचारलेलो पळोवपाक. बरें, तुजे खंय, तुजे फोण्या खंय हायवे कुशीक खंय खूब जमनी आहा खंय घेतलेल्यो? म्हणजे इनफॅक्ट खंय हायवे कुशीक जितल्यो चडश्यो जमनी आहा त्यो तुज्योच आहा खंय घेतलेल्यो? एक कितें खरी खबर ही आमी अशें आयकलां आमी. तुमकां सांगपा जाल्यार तुमी हुशार आसा, कित्याक हांवें सांगपाची गरज ना. म्हणजे एक्झॅक्टली कितें हय काय ना? परत कन्फ्यूज. रवी नायकाची टिपिकल स्टायल, कन्फ्युजन, कन्फ्यूज करप, कन्फ्यूज. बरें, म्हाका एक सांग, यो यो हनी सिंगाची तुका पदां आवडटा? हय. आनी बेश्टे दा टायमपास. आमी वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकर आमकां एक दीस मेळ्ळो. ताका आमी विचारलें, मांद्रेकर, सांतिनेज नाला जो आसा पळय ताका तूं कितें म्हणटलो? ट्रेडिशनल नाला. ट्रेडिशनल नाला म्हणजे कितें जाणा? ट्रेडिशनल खूब वर्सां पासून व्हांवपी तो नाला अशें दयानंद मांद्रेकर म्हणपाक सोदता. ट्रेडिशनल खूब प्राचीन काळांतलो. मित्रांनो, आमी खूब कितें कितें म्हणीत रावतले आनी म्हणीत आसतले. डोंट वरी. तुमी कितें म्हणटा तें म्हाका तुमी थ्रू ईमेल सांगा. तुमचे फीडबॅक म्हाका तुमी धाडूं शकता ऑन features@prudentmedia.in हाचेर. आनी तुमकां कितें जाय तें म्हणपाचें आहा तें म्हणा म्हाका ह्या ईमेलाचेर तुमी सांगा. आनी ह्याच बरोबर आयचो जस्ट इमॅजीन आमी हांगाच सोंपयता. मेळोया दर आयतारा 9:30, 7:30, 9:30 आनी 11:30. बरें, आरोग्याची काळजी घेयात. ड्रायव्हिंग मातशें सांबाळून करा आनी पावसाच्याच आमी वाट पळोवया. बरें, येता. आनी पावर कट जायत रावतलो तें आतां आमचें नशीबच आसूं. Just imagine.